आमच्या पक्षाच्या जिवितांतलो एक खुशालकायेचो दीस। ज्या पक्षान ह्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर वाव केलो, देशा खातीर त्याग केलो, देशा खातीर रक्त दिलें, त्या काँग्रेस पक्षाचो आज 136वो स्थापणूक दीस। त्या निमतान आज विंगड विंगड कार्यावळी जातात की काँग्रेस पक्षाचो जो संदेश आसा तो लोकां मेरेन पावोवप आनी काँग्रेस पक्षान ह्या देशा खातीर जो त्याग केला, ह्या देशाच्या उदरगती खातीर जो वावर केला, ताजो उगडास त्या देशांतल्या लोकांक करून दिवप ह्या उद्देशान आयची तिरंगा यात्रा आमी हांगा घडोवन हाडल्या। सगळे लोकांक, तो श्रीमंत आसूं तो गरीब आसूं, तो खंयच्याय जातीचो आसूं तो खंयच्याय धर्माचो आसूं, ताका तितलोच पॉलिटिकल अधिकार दिल्लो आसा। आनी त्या खातीर आमी आयज कॉन्स्टिट्यूशन आमचे जे ऑब्जेक्टीव आसा कॉन्स्टिट्यूशनाक ते आयज वाचून आमी सबूत घेतला की आमी सगळ्याक समानता दितले, सगळ्याक आमी समान अधिकार दितले। तो राजकीय अधिकार आसूं जावं तो सोशल अधिकार आसूं जावं तो इकॉनॉमीक अधिकार आसूं, सगळ्यांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय, हो ध्येय आशिल्लो इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो। पयलो प्रधानमंत्री बाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जालो। ती परिस्थिती अशी आशिल्ली की म्हणटाले की इवन पीन सुद्दां जर जाय, आज जी पीन आमकां अशी मेळटा ती पीन जाय जाल्यार ती इम्पोर्ट करची पडटा, अशी त्या वेळार देशाची परिस्थिती। पूण पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या समर्थ नेतृत्वान ह्या देशाक फुटपाकय दिलो ना आनी ह्या देशाची परिस्थिती जे कितें इम्पोर्ट करताले ते सोडत देश फूड प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट करपाक काँग्रेसीचे आनी देश आज पर्यंत अखंड उरलो। आनी म्हणून आज आमी ही तिरंगा यात्रा खास करून काणकोणच्या ग्रामीण भागांत आयल्यात लोकांक एक मेसेज दिवपाक की काँग्रेस हो त्याग केल्ल्या लोकांचो पक्ष आसा। आमी सांगपाक शकतात की भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी, काँग्रेस लिडर्सांनी आपले बलिदान दिले जे दुसरे कोण सांगपाक शकना आयच्या काळात। आनी म्हणून आमकां अधिकार आसा लोकांक जाणा जावन घेवपाक जाय की काँग्रेसचो रोल त्या काळात कितें आशिल्लो। आज काँग्रेसचे सरकार कदाचित सत्तेर नसत, पूण आज सुद्दां काँग्रेसच्या बद्दल आस्था आशिल्ले कोट्यांनी लोक ह्या देशांत आसात।